नमस्कार. आज आम्ही मोरजे खेडीर आहात आणि जो रोड वायंडिंग आणि हॉट मिक्सिंग जे काम आसा ते आज आम्ही सुरुवात केली आहे नाल फोडून. आमच्या मदीं गांवचे मोरजी गांवचे सरपंच विलास मोरजे तसेच सगळे बाकीचे पंच मेंबर आहात, वॉर्ड मेंबर आहात. खूप बरें दिसता की मोरजी गांवांत म्हणजे टुरिस्टीक प्लेस आणि अख्खे संवसारांतले लोक येतात आणि ते हांगा येता आसतना तांकां बरे रस्ते आणि बरे सोय सुविधा दिवपाची गरज आसा. ताका लागून रोड हे इम्पॉर्टंट आहात आणि रोड हे आयज आमी रोड सुरवात केल्ली आसा. हॉट मिक्सिंग रोड वायंडिंग खीण टू चोपडे सर्कल ऑलरेडी काम सुरवात केल्लें आहा. खीण टू आशवे बॉर्डर हे काम आयज सुरवात केल्या. आशवेचो रोड जाल्लो आसा. सो आमचो एंटायर स्ट्रेच जो आहा तो बरो 10 मीटर कार्पेट रोड हॉट मिक्सिंग जावं विथ ड्रेनेज, ड्रेन्स, क्रॉस ड्रेन सगळे प्रोटेक्शन वॉल, रिटेनिंग वॉल हे सगळे ह्या प्रोजेक्टान घेतलेले आहात. टोटल कॉस्ट आहा 6.78 crores आणि हे काम आमी आयच्यान सुरवात करतात आणि बेगिनात बेगीन हे काम कंप्लीटूय जातले. पूण सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा हांगातल्या स्थानिकांक जेंच्यांनी कॉपरेट केले, जे रोड वायंडरिंग जे एन्क्रोचमेंट स्वताहून काडून आमकां हेल्प केली. PWD डिपार्टमेंटाक हेल्प केली. तशेंच पंचायतीन पर्सनली इनिशिएटीव घेवन सगळे आपापल्या वॉर्डान जे एरिया तांकां पडटात तेंच्यांनी मदत केल्ली आसा. सो तांकां परत एकदां तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जेणे इमिजिएटली ह्यो म्हणजे ते सगळे फायनान्शियल एप्रुवल्स दिवन ह्यो रोड पास केल्लो आहा. तशेंच आमच्या PWD मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हांगासर मांद्रे मतदारसंघात उदरगती खातीर भरपूर काम करतात आणि फुडें करता अशें आशा बळगता आणि देव बरें करूं. 10 मीटर म्हणटात ते म्हणजे 15 मीटर खंय 15 मीटर एक्वायर जालो. PWD एक्विजिशन जितलें जालां ते प्रमाणे खंय 8 मीटरूय एक्विजिशन जालां. म्हणजे एक सारकें एक्विजिशन पयलींच्या टायमार 2007 जालां ते सारकें जावंक ना हें हांवूय मान्य करता. खंय 8 मीटर आहा, खंय 10 मीटर आहा, खंय 12 मीटर आहा. पूण 10 मीटर कार्पेट रोड जातलो पूण खंय एक्विजिशनूच 8 मीटर आहा थंय आमी करूं शकचे ना. सो एक्वायर जितले आहा PWD तितल्या प्रमाणे रोड जातलो. शुभेच्छा दिता की तेणें आयज जो हॉट मिक्सिंग कार्पेट जो आहा फ्रॉम चोपडे टू न्यू वाड्यार तो केल्लो आसा आनी खूब चड लोकांनी सोंसला. सो तांकां दिलगिरी व्यक्त करता की खूब टायम जालो लोकांनी हे अशे त्रास काडले पूण कितें बरें काम जाता. गव्हर्मेंट म्हणटा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड कोऑर्डिनेशन गव्हर्मेंट पार्टनर विथ MGP MLA जी दारोलकर आनी सगळे म्हाजे कलीग जे पंचायतीन आसा आनी ते लोक जमले ते. सो म्हाका दिसता हे बरें इनिशिएटीव की मोरजेसून आयज सुरवात जाता. सो लोकांनी कॉपरेट करची गरज आहा कित्याक हे गाडी हे पार्क करता मेन इशू तो आसा. सो ते आमी उलयले आहा हेच्याय फुडें. सो मागता आमदारा कडेन की एक मिटींग कॉल आउट करून ते ट्रॅफिक सेला आनी लोकां मदीं अवेरनस करपाक आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आनी ताका परत एकदां शुभेच्छा दिता की अशेंच काम तेणें करपाचें. आमचो पंचायतीचो फूल तेका आसूं. नमस्कार. आयज आमच्या मदीं हांगासर हाजीर आसा आमचे गोवा हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन भाई आरोलकर, तसोच मोरजी गांवचो सरपंच विलास मोरजे, माजी सरपंच पवन मोरजे आणि इतर स्वप्नील आणि बाकी सगळे हांगासर जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते आणि वेल विशर. म्हाका अशी खोशी भोगता की म्हाज्या वॉर्डांतून हांगासर हो आतां हॉट मिक्साचो जो हे आहा पेंटींग जो हे आसलो प्रोजेक्ट जातो रोडाचो तो आयज स्टार्ट जाता आनी अरावंड 6.78 crores व्हडलो प्रोजेक्ट आहा. लोकांकूय हांव धन्यवाद म्हणटा लोकांचे की लोकांनी बरो कॉपरेट केला. आनी जशें की आमदारांनी हेचे पयलीं सांगलेलें की जो पर्यंत हॉट मिक्साचो हे आसता पळय आमकां हें लागता पळय टार ते नोव्हेंबरानूच एंड ऑफ द मंथ हे सुरू जाता तेका हॉट मिक्सिंग प्लांट. तेका लागून तो डिले जाल्लो आहा. आयज हेचो उक्तावणूय जाल्लेलें आसा आनी हांगासर फाल्यांच्यान म्हाका दिसता एक म्हणल्यार कमी डेट आहा तेतून हें काम सुरू जातलें. हांव तशेंच आमदाराक परतून एकदां धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाज्या हांगासर 2 उतरां म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल.